कांय शेकवाले भायल्यांक शेक चलोवपाक दितात. अशी शेकां भायल्यांक दितात ती बंद जावपाक जाय. आमी गोंयकारांक शेक मेळची म्हण झगडटात. जाणी भायल्यांक शेकां चलोवपाक दिल्या तांची लायसनां रद्द जावपाची आनी तांचेर कारवाय जावची. आमी पर्यटन खात्याक सहकार्य करपाक तयार आसा म्हण गोवा शेक वेलफेअर ओनर सोसायटीचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. लास्ट टायम जेन्ना आमी CMाक एप्रोच जाले आनी टुरिजम मिनिस्टराक एप्रोच जाल्ले म्हणटकीर तेमी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां एक बरी पॉलिसी फॉर्म करून दिली आनी जेन्ना ती पॉलिसी करता तेन्ना आमी डिस्कस करताले साबलेटींग बंद जावपाक जाय म्हणून. बट कितें जालां साबलेटींग न्हू आमी पयलेसून बोर्ड मारता साबलेटींग आमकां नाका. कित्याक आमी जाणा आमचे थोडे शेकवाले साबलेटींग करून भायल्यांक काडून ही शेकां दिता आनी भायले येयले म्हणटकीर ते कितें जाता ते चिंता हालीं पयशे करपाचे. जेन्ना आमी पयले जाल्यार आमी गोंयकार जेन्ना शेकां चलयताले गोंयकार जेन्ना टुरिजमान आहले तेन्ना इतले व्हडले इशू नासले. आतां कितें जालां चडशीं शेकां जायतीं शेकां भायल्यांक दिल्या आतां ते इशू कोत्ताय सगळे. सो आतां आमी डायरेक्टराकूय मेळून येयल्या टुरिजम मिनिस्टराक आमी आतां सांगपाक येयल्या की जे पळय साबलेट केला इतल्याची लायसन्सां कॅन्सल करूं म्हणून. आमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या सायडीन आमी आहा फूल सपोर्ट. टुरिजम डिपार्टमेंटाकूय आमी सपोर्ट करता. हें साबलेटींग बंद जावपाकूच जाय. कित्याक आमी झगडटा हालीं शेकां गोंयकारांक दिवपाचें म्हणून आनी थोडे आमचे जे शेकवाले आहा ते काडटा भायल्यांक दिता आनी भायल्यांक दिले म्हणटकीर तेमी नाका आसलेली इलिगलिटी चलता. फाटीं हांवें एक अशें करून मिटींग जाल्ली. ती मिटींगेंत म्हाका सांगलेलें कांदोली पासून इतली शेकां भाड्याक आख्खे गोंयांत शेकां भाड्याक दिल्या ती भायल्यांक दिल्या ती बंद जावपाकूच जाय. आनी ताका लागून कसलें एक्शन तरी गव्हर्मेंट घेता टुरिजम डिपार्टमेंट घेता जावं टुरिजम मिनिस्टर कसलें एक्शन घेता जाल्यार आमी ताचे बाराक आमी ताका सपोर्ट करपाक एनी टायम रेडी आहा आनी सपोर्ट करतले ताका आमी. फक्त लायसन्स कॅन्सल करून जातले काय त्या मनशाक ब्लॅक लिस्ट करत जाल्यार ना लायसन्स पासून एज पर पॉलिसी केले न्हू पळय आयज जे पडे हांगा आरांबोल पडे जे शेकवाल्याचे पडे इशू जाला ते शेकाचे लायसन्स केले कॅन्सल केले आनी ताका 25 lakhs फायन मारला आनी ताका डिबार केला. परतून केन्नाय एप्लाय करून असलें जावपाक जाय. आनी हें जायना जाल्यार मुखार ही शेकां आमकां मेळपाना सगळे भायले घेवन चलोवपाक सोदता. सो आतां बाकीचे जे सबलेट जाल्ले आसा तेंचेर सेम कारवाय करची अशें तुमी सगल्यांचेर A to Z कोणे साबलेट केले तितल्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय. म्हाजे लागीं आहा पळय ऑर्डर आहा पळय ऑर्डर इतली बरी ऑर्डर पास केल्या डायरेक्टरान आनी अशें करून ऑर्डर सगल्यांचेर पास करपाक जाय. जे कोण भायल्यांक साबलेट केला न्हू तांचेर ऑर्डर पास जावपाकूच जाय. ओके आतां सो तुमी मेळपाक आयला काय तुमकां आपयला टुरिजम मिनिस्टरान? आमी टुरिजम मिनिस्टराक ब्रीफ करपाक येयले सांगपाक येयल्या की आमी तुका सपोर्ट करता गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट करता हें साबलेटींग बंद करपाक आमचो फूल सपोर्ट. साबलेटींग बंद जावपाकूच जाय. आमी साबलेटींगाक लागून केन्ना झगडोंक ना दुसऱ्यांक दिवपाचें म्हणून आमी झगडले हालीं गोंयकारांक शेकां दी म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान बरी पॉलिसी केल्ली जे पॉलिसीन जे कोण शेक ओनर घालताले इतल्या वर्सां शेकां घालताले ते सारके हे पॉलिसीन भितर पडलेले आनी भितर पडोनूय तरी तुमी आतां अशें करता जाल्यार हें आमकां प्रॉब्लेम शेकवाल्यांक आमकां प्रॉब्लेम. आतां हे इतले भायले येवन हिंगा मस्ती करता नांव कोणाचें पेडे जाता नांव गोंयकाराचें पेडे जाता. कोणें पूण गोंयकारा लागूनच ते भायले येता न्ही सबलेट गोंयकारूच गोंयकार करता साबलेट करता. ताका लागून आमी आतां हे जे कोण साबलेट केला न्हू तें सांगपाक येयल्या मिनिस्टराक बंद कर म्हणून साबलेटींग आनी सगल्यांची लायसन्सां कॅन्सल कर. तुमी खंयची लिस्ट बीन काडला तुमकां बीन? आमी लिस्ट दिता म्हणून सांगला आमी लिस्ट दिता म्हणून सांगला. सो आमी आतां आमी थोडे शेकवाल्यांक सांगला खंयचे विलेजीन साबलेट केले ते आमकां नांवां